वेल्ला काणका सर्कला लागीं उदक एकठावता म्हण एक गटार बांदून उदक फुडल्या नाल्यान व्हेल्या। हांगा रस्तो मातसो सकल आसा। कितलोय हॉट मिक्स घालूनय हो प्रश्न सुटावो जायना म्हण आमी हांगा इंटरलॉकिंग पेवर्स बसयल्यात, अशें मायकल लोबन सांगला। आर्टेक्स गोवा खातीर रांगुच्यान गौतम शिरोडकार। Today we have inspected the Kanka circle. हांगासर रोड मातसो सकला आसलो आनी रोड सकला आसना सर्कल आमी जेन्ना डेव्हलप केलो थिंगा फिल्ड एरिया आनी रोड एक लेवलाचेर आसलो। हिंगा उदक भरोन उरतालें, उदक भरोन उरलें म्हणून रोड पिड्ड्यार जालो, रोडाक होणे पडले, उदक वचपाक वाट नासली। तर आमी ते PWDचे इंजिनियर बाब रॉबर्टाक घेवन हे प्लॅन केले आमी आनी हे प्लॅन्ड वर्क केल्ले आहा। बरो व्हडलो गटर घातलेलो आहा, गटर सारको फुडें एक नल्ला आहा, नल्ला व्हरून कनेक्ट करतले। तेजे सायडीक जे हिंगासर सदांच प्रॉब्लेम जाताले वॉटर लॉगिंग आनी कितलेय हॉट मिक्स घातलो जाल्यार थिंगासर एवरी इयर ते उसवताले आनी पॉट होल पडटाले। पॉट होल फुडें पडचे न्हू म्हणून आमी इंटरलॉक पेवर्स केले रायट फ्रॉम दॅट एंड टील हियर, टील दीस नल्ला ओवर हियर। वयर कलवट आहा पळय थिंगा बसून आमी इंटरलॉकिंग पेवर्स ऑन बोथ सायड्स हे ओपन करता आतां आमी जनरल पब्लिकाक दिता बाय संडे आनी ते सायडीन काम चालू करता। सो हे परमनंट सोल्युशन जिंगासर वॉटर लॉगिंग जाता, जिंगासर एरिया लो आहा तितले सुद्दां अशें परमनंट सोल्युशन करपाची गरज आहा। नाजाल्यार ते कितें आहा, गव्हर्मेंट गोज ऑन स्पेंडिंग मनी एवरी इयर। सो दीस मनी वॉट इज बींग स्पेंड अराउंड 96 lakhs इज वन्स एंड फॉर ऑल। नाजाल्यार एवरी इयर तूं 10 लाख मोडीत राव, ते सोलिंगशे घाल, दामोरसो घाल, हॉट मिक्स इल्लेशे हाड, तेका घाल, रोल कर, तेजो एस्टिमेट कर, तेजो टेंडर कर, 10 लाख एवरी इयर मोड, 10 लाख 15 लाख एवरी इयर वयता। हे परमनंट हे कामाक हे जे काम आमी आतां केलां हेका फुडली 25 वर्सां पळोवपाची आनी गरज ना। 25 years एकूय पॉट होल पडचो ना आनी हिंगा उदकूय उरचें ना आनी लोक स्मुथली घरा वयतले। म्हाका दिसता कितकेशेच लोक ह्या जंक्शनाचेर पडल्या। सो आमी एट द टायम ऑफ डुईंग दीस वर्क आमी जी मिस्टेक केल्ली की हिंगासर हो जागो लिफ्ट करूंक ना ते आयज आमी रेक्टिफाय केले। अनदर 1 month ते काम सोंपतले, 1 म्हयन्या भितर। पावसा खातीर हे काम डिले जालें। जेन्ना जेन्ना आमी काम चालू करताले बरो मोठो पावस येवन म्हाजे हिसपान काम नियरली 1.5 months डिले जाले बिकॉज ऑफ रेन्स, बट नाव द वर्क इज इन फूल स्विंग। ही सायड सोंपता सॅटर्डे आनी 4 दिसांनी आनी ती सायड म्हाजे हिसपान विदीन अ पिरियड ऑफ 20-25 days ह्या म्हयन्यान सोंपतले। क्रिसमस हय, This is work has been taken up by PWD and the remaining work is being taken up. The remaining work from this circle to that circle, Vishwati circle, being taken up under GTDC, Goa Tourism Development Corporation. आमी जे दिसा काम चालू करतले ते दिसा चेअरमॅन GTDC बाब दयानंद सोपटे काडून तो आमी नाल फोडटले आनी कामाची सुरवात जातली। तेका फुटपाथ आहा, तेका इल्युमिनेशन आहा, तेका डिवायडर आहा, सगळे आहात। हे काम आमी आदी PWDसून केले आनी तो सर्कल आमी अंडर CSR फंडांसून केल्लो, कोणे तरी आमकां स्पॉन्सर दिल्ले। पूण डिवायडर आमी PWDसून केल्ले, ते फुडले आतां फूल GTDC करता आनी तेजे फुडें म्युन्सिपालिटी करतली जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ म्हापसा पोर्शन आहा पळय।